पणजी महापालिका वेंचणुकेक उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्या खंयच्याच पॅनलाक वा उमेदवारांक आपलो तेंको ना. जो उमेदवार आपले कडेन तेंको मागपाक आयला तेकाच आपणे वैयक्तीक तेंको दिवपाचें उतर दिलां. अशें स्पश्टीकरण गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो चलो उत्पल पर्रीकारान पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. कोणूय आपलो फोटो घेवन जायरात करता आसत जाल्यार तांचेर पणजेंतल्या मतदारांनी विश्वास दवरचो न्हय, अशेंय उत्पल पर्रीकारान जाहीर केलां. कोणे एका पेपरार अशें सुद्दां येयलें की हांव कोणा बरोबर नॉमिनेशन फायल करपाक गेलो, हांव नाशिल्लो. सो दे नो द ट्रूथ. आय हॅव टॉक टू द प्रेसिडेंट. वॉट एवर ऑब्जेक्शन्स आय हॅव मेन्शन टू द प्रेसिडेंट एंड ही हॅज नोटेड. आनी बाकीचे आसा ते म्हजे कडेन पर्सनल रिलेशनशिपा खातीर जे प्रॅक्टिकल ग्रावंडार प्रश्न जातात निर्माण. म्हणजे हो इतल्या वर्साचो कार्यकर्तो म्हजे कडेन येता ताका हांवें कितें सांगप हें प्रॅक्टिकल. हाचे उत्तरां म्हजे कडेन ना. हें सिच्युएशन जालां ताच्या मुळे हे तयार जाल्लें आसा. सो जाणी केला तांकां तुमकां कितें जाय जाल्यार विचारचें. सिच्युएशन ते कोण हांवें सिच्युएशन जालां तें जाणा न्ही. ते तुमकां सर तुम्ही नरोबा कुंजराची भूमिका कित्याक घेतात ते डायरेक्टली उलयता. It will create more confusion among the people who like to support you, who like to be with you, who like to be a BJP. अशी जेन्ना भूमिका तुम्ही घेता सो तेच जालें न्ही. तुम्ही घेता तेन्ना ते कन्फ्युजन ना ना बीजेपीचे ह्या पॅनलार सुद्दां बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा तांकां हांवें क्लियर सपोर्ट दिल्लो आसा. कळ्ळें न्ही. हांवें भूमिका हे केल्ली. हांव फक्त एड्रेस करता हे अशे वेगळे वेगळे न्यूज येता ती क्लियर करपाक की हांवें पर्सनल हाचेर प्रत्येकाक सपोर्ट जांकां जाय बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा तांकां केल्ली. कितले जाण आसात ते आसा पळोवचे. So personal also, when you talk about personal support also, so you will be especially campaigning for them personally. ज्या तुम्ही सपोर्ट करता पब्लीक सपोर्ट जाला. हांवें पर्सनली म्हणजे हांवें विशींग बाय आनी एक पोस्ट सर्क्युलेट जाला सकाळी ताचे खातीर म्हाका एड्रेस करचें पडटलें. तेजेर कितें एक्शन तुमी असले कोणें ते पॉलिटिकल हातून कोणें तेच सांगलें न्ही. हांवें कोण हांव आतां कोणें केला तें म्हाका कशें लागता. सर्क्युलेट केला ताका विचारता. उत्पल फाल्यां तुमचे खूब सपोर्टर्स आसतले. सो कोणें जरी आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर केलां. उत्पल फाल्यां तुमचे खूब सपोर्टर्स आसतले. ते बाबा रावतले बाबा उत्पल आमकां कोणाक मार म्हूण सांगलो तेन्ना मागीर ते पर्सनल म्हणून ताका कांय कळचें ना कोणाक मार म्हणटा तांकां सांगतलो. सांगतलो तेंच सांगता. तुम्ही नांवां कितें करिना तुम्ही कोणाक सपोर्ट केला मागीर लोकांक आयडिया येतली की बाबा तुमी हांकां सपोर्ट केला तुम्ही पर्सनल लेवलाचेर लोक मागीर. ना हांवें म्हजे कडेन पर्सनली आयला आनी हांवें ताचो म्हाजो स्टँड घेतला. पण कोणी अशें म्हणटा आपल्या उत्पलाचो सपोर्ट अशें म्हणटाले सगळेच जाण म्हणटाले तुम्ही हांवें सांगलें म्हणून हांव गेला न्ही. बिकॉज द सिच्युएशन इज लायक दॅट की म्हाका आय हॅव टू मेंटेन रिलेशनशीप जी गूड वील हांव उलयता विथ ऑल द पीपल. सपोर्ट करता म्हणजे प्रॅक्टिकली हेजेर काम करतले काय कसो सपोर्ट करता. उगड प्रचार करतले काय ना ना हांवें तांकां म्हजो पर्सनल सपोर्ट केलो. प्रचार बी म्हणजे बिकम्स पब्लीक. पूण फाल्यां तेच कॅन्डिडेट वचून उत्पल आपणाक सपोर्ट करता म्हणून सांगले जाल्यार मागीर आतां परते कन्फ्युजन जाता. तशें अजून सांगता तेच म्हणटा. सो जे तुमी मनशां सो हांवें म्हजो स्टँड क्लियर केला की खंयच्याच पॅनलाक डायरेक्ट म्हजो सपोर्ट ना. इंडिविज्युअल लोक जे म्हजे कडेन आयला तांकां हांवें सांगलां की हांव तुमकां सपोर्ट दिता. पूण फाल्यां तेणीच सांगलें जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें कितें ते सांगूं शकता. कोणें चुकीचें सांगलें हांव क्लियर करता. ओके हो बेटो सांगता. सो जे तूं कॅन्डिडेटाक सांगता तेणी सांगूंक शकता. सांगूं शकता. तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो की फक्त या इलेक्शना वेळार म्युनिसिपालिटीज इज नॉट एट स्टेक बट मच मोर इज एट स्टेक. सो द सिटिजन्स वोटर्स नीड टू बी कॉशियस. दे शूड बी थिंकिंग वोटर्स. पणजेचो विचार करून वोट करचो.